चोनसे पार्शे जे नाल्याचे काम सुरू केल्ले आहा हे मान्य करता, पण चोनसेचे जे मळ्याचे जे शेतकरी जे शेत करताले गेली 4 वर्सां नालो पुरल्या कारणान पाणी वचपाक वाट नसले, जेणे करून शेत अक्षरशः कुसताले, पिड्यार जाताले, जेणे करून शेतकऱ्याची मागणी आसली की हो नालो ह्या वर्सा तरी पावसा पयलींच जावचो. म्हणून हांवें स्पेशल आदरणीय मुख्यमंत्र्याची नोट घेवन ई टेंडरींग प्रोसेस सुरू करू नये, कारण सगळो प्रोसेस जावच्या पयलीं जाल्यानुसार पावस येतलो आनी परत ह्या वर्सा येदोडलो मळो शेताचो पिड्यार जातलो. हे जावचें न्हू, हेचे खातीर काम सुरवात केल्ली आहा. बाबजी धारोलकार ज्या पद्दतीन म्हणटा की सोपट्याच्या सोयऱ्याक काम मेळपाक जाय म्हणून ही गळी गडबड केला, हे साप चुकीचें आसा. तेणी परत बघचें, पळोवचें की बाबा हे कॉन्ट्रॅक्टर जो जेका काम दिला हो सोपटेचो सोयरो की कोण रे आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर गोवनय न्हय, भायलो कॉन्ट्रॅक्टर जेचे कडेन बऱ्यापैकी मशिनरी आसा, जो काम बेगीतले बेगीन करूंक शकता. म्हणूनच त्या कॉन्ट्रॅक्टरान हांवें काम दिल्लें आनी कामाची सुरवात केल्ली. इतलेंच न्हय, स्पेशल तशेंच नोट घेवन मोरजे सुद्दां नाल्याची कामां सुरू केल्यात, कारण गेली 2 वर्सां नाले बुजल्या कारणान पावस जो येतालो आनी मोठो पावस येतकच पाणी लोकांच्या अक्षरशः घरांनी घुसतालें. पूण ती सुद्दां सोय हांवें ती केल्ली आहा. जी धारवेलकाराक आव्हान करता तांणी पयलीं खंय तरी पंचायतीक निवडून येवचो आनी जे कितें ते स्टेटमेंट करतात पळय ते स्टेटमेंट करच्या पयलीं बरो ज्ञान मेळोवचें आनी मागीर स्टेटमेंट करचें. दयानंद सोपटेक ज्या मनशान 22 वर्सां राजकारण करता, 4 फावटी लोकांनी निवडून दिल्या, तेका ह्या जी धारवेलकारांचो 1 फावटी पंच म्हणून निवडून येवना, तेणी शाणपणां सांगची न्हू. जेन्ना हांवें इल्लिगल नाला चोनसाय पार्शे हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता विदावट टेंडर ओपनिंग, त्या विशयी हांवें स्टेटमेंट दिला की हे इल्लिगली आहा. तेचेर मांद्रेचो स्थानीक आमदार दयानंद सोपटे हेणें स्टेटमेंट दिलें एका मिडिया चॅनलाक स्टेटमेंट दिलो आनी सोशल मिडियार व्हायरल केला की हे काम आसा ते मान्य करता तो इल्लिगल म्हणून, आपूण हे विदावट ओपनिंग ऑफ द टेंडर तेणी ते सुरवात केला म्हणून, आनी तेणी तेचेर मेन्शनूय केला ते केरलायटाक खंयच्या भायल्या दिला म्हणून. प्लस तेणी 2-3 आरोपूय म्हजेर केल्यात. तो आतां व्हिडिओ आहा तो तुमकां हांव सेंड करता आनी तुमी तेचेर मागीर व्हेरीफाय करा. ओके, तितून कितें म्हटलेलें आसा? तेतून पयलीं म्हटल्यार तेणी म्हटलां की जो टेंडर आसा हो इल्लिगल आहा. म्हणजे इल्लिगल जर तेणी स्टेटमेंट असो केला की हो टेंडर जो आहा तो बरो मान्य आहा की विदावट ओपनिंग ऑफ द टेंडर आपूण अलाउड केला. आतां म्हाजो प्रश्न इतलो जाल्लो हो केला कसो, अशें करूं शकता काय? मागीर तेणी स्टेटमेंट दिलो की हे सीएमाचे स्पेशल एप्रुवलाचेर जाला. आतां सीएम एप्रुवल दिवं शकता काय हो म्हाजो प्रश्न. आनी सीएम एप्रुवल दिवं शकता जाल्यार हे टेंडर कित्याक हें केलां, ई टेंडरींग कित्याक केली, हेचें उत्तर जाय. हे म्हाका हांव इतलेच लागून विचारता की मांद्रेचे जनतेक कळोंक जाय जो फंड अलॉट जाता कॉन्स्टिट्युन्सीक तो युटिलायज सारको थ्रू प्रॉपर चॅनल जाता काय ना. तुमी भरकटून तुमी पर्सनल विशयाचेर वयतात अशें म्हणून म्हाका दिसना हांव पर्सनली फुडें वयता कसो. तोच पर्सनली म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट इतलो दाखलो, थंय जो नाला टेंडर 31 लाखाचो काडला तो प्रॉपर प्रोसिजर जाला काय. हांवें पॉयंट आवट केल्यात आजून टेंडर ओपन जावंक ना आनी तेणी केरलायटाक अलॉट केला. तो म्हजो क्लियर क्वेश्चन आहलो आनी एलिगेशन आहलें. हेचेर तेणी फक्त स्टेटमेंट दिवंक जालो. तो मदींच नातेवाईकांचे गेलो, म्हाजे पंचायतीक इलेक्ट जाल्या कारण म्हणजे कोण फ्लो जाता हेतून ते कळटा तेच्या स्टेटमेंटाच्या संदर्भात ना. तो तेणी म्हटलें हांवें खंय अशें स्टेटमेंट केला की हे टेंडर काडला ते खंय तेच्या सोयऱ्यां खातीर काडला अशें हांवें स्टेटमेंट केलो. तेणी हें केला, आरोप केला. सो तेका इतलेंच सांगूंक सोदता की तेणी पयलीं हांवें दिला तो स्टेटमेंट बरो पळोवचो आनी तेचेर अभ्यास करचो. कित्याक तेणी म्हाका एक हें मारला, कमेंट मारला की हांवें खंय बरो अभ्यास करून येवपाचो. सो हांव तेका सांगता तूं पयलीं अभ्यास कर. हांवें कितें स्टेटमेंट दिला, हांवें नातेवाईक, रिलेटिव्स ओ सोयरी तिनाय पयलीं एकूय शब्द यूज करूंक ना. हांवें स्ट्रेट सांगला कॉन्ट्रॅक्ट इल्लिगल आहा म्हणून. आनी काय म्हाजो सब्जेक्ट तितलोच आसलो, तेका तो भ्रम जाला मातसो.